मिसाची सुरवातेक सगळीं आमी उबी रावन गायन गावुया. मिसाची बॅट सुरू जाता A19 पान 9 A19 पेज 9. मिसाची बॅट सुरू जाता आमी सगळीं तयार जावया. आमचो यामी भितर सरता आमी सगळीं योगार दिवया. आमचो यामी भितर सरता आमी सगळीं योगार दिवया. Calvary bed, nosotros, habitando Madonia, Sokichevo, Tomartoro, Amichevo, Naidizaya, Sokichevo, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, सगळ्यांक तुमकां देव मंदिरांत माय मोगास येवकार. आयच्या मिसाची ते सवा आयज आमी मागता सिसिलिया मास्करेनेश इदे कॉस्टा आनी माक्सिमियान द कॉस्टा आमच्या भयणीचो 30 वर्साचो उगडास. स्वर्गीच्या बापान तांकां सिसिलिया आनी माक्सिमियान हांकां आपले स्वासनाच्या वैभवांत वांटो दिवंक आमी मागतना आज आपलो वाडदीस संभ्रमतात. लुइजा लुईस, विन्स्टन फेर्नांडीस, केडन फेर्नांडीस, समारा हे आमचे भुरगे आपलो 3रो वाडदीस संभ्रमता. मॅरिलीन देसा आपलो वाडदीस संभ्रमता. तशेंच खास मागता आमी आमचो भाव कॉन्सी मेस्किता आनी याज्ञीक फादर रॉन्सी ब्रागांजा हे शिकागो वाठारांत अमेरिकेक आसात. आपल्या सत्करीत भाशेन मागूंक आमंत्रण आमकां करतात. तांचेर करून फादर रॉन्सी जो थंय गवळीक वावर करून गेला ताचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. आनी आमच्या मिसांत बरे भाशेन आमी वांटो घेवंक तयार जावं. आमी असोक पातकी म्हूण ओळखून जायते फावटी देवा आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक आमी विसरल्या म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे सदभाग घेवन सदांच तंकवार मारी सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजी खातीर आमच्या विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिसा काकूत को, क्रिसा काकूत को, सोम्या
मागतुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासलेली व्हडटी देणी तुवें तयार केलें. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमची आशे व्हडटी तुवें बासायलेली देणी आमकां फावो जावं. आमी मागता आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. रुताच्या पुस्तका वेलें वाचप. नितीदारांच्या दिसांनी देसान दुखोल पडलो आनी जुदाच्या बेतलेहेमाचो एलिमेलेक नांवाचो कोण एकलो मनीस आपले बायलेक आनी दोगां पुतांक घेवन मोबांच्या देसांत बिराड करूंक गेलो. थंय एलिमेलेक नोएमीचो घोरकार मेलो आनी ती आपल्या दोगां पुतांक घेवन उरली. हे मोआबीत चेडवां कडेन लग्न जालें. एकल्याचें नांव ओर्पा आनी दुसऱ्याचें नांव रूथ. ती सुमार 10 वर्सां थंय रावलीं. मागीर नोएमीचे पूत मालोन आनी खिलोन दोगूय मेले आनी नोएमी आपले दोग पूत आनी घोवन आसतना एकलीच उरली. ते उपरांत तिणें आपल्या सुनांक घेवन मोआबिताच्या देसांतली भायर सरूंक चिंतलें, कित्याक सर्वेस्पूर आपले पुर्जेक भेट करूंक तांकां जेवण खाण दिता म्हूण तिणें आयकलेलें. पूण ओर्पा आपल्या सासूमायचो उमाव घेवन आपल्या घरच्यांशी परतली. रुतान मात तिका सोडली ना. नोएमीन तिका म्हणलें, पळय, तुजी जाव आपल्या घरच्यांशी आनी आपल्या देवाशी परतली. तिचे भाशेन तूंय वच. पूण रुतान म्हणलें, तुका सोडून आनी तुजो सांगात पयस करूंक म्हाका बोळ करूं नाका. कारण तूं वेता थंय हांव वेतोलीं, तूं रावताय थंय हांव रावतलीं. तुजी घरचीं म्हजीं घरचीं जातलीं आनी तुजो देव जातलो म्हजो देव. हे भाशेन नोएमी आपले मोआबीत सुने रुता बरोबर मोआबिताच्या देसांतली परती आयली. ती बेतलेहेमांक पावली तेन्ना जोवारचे पिकाचो काळ सुरू जाल्लो. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोवकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणयात. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी प्रितूम, दर्या आनी दर्यांत आसा तें सगळें. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खरें उतराचो. धुमाळो भोगतल्या खातीर तो नीट करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांखळी सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागोवलेल्यांक नीट उबे करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुसपायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेन तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वराक जोय जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. सर्वेस्वराक जोय जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय, सर्वेस्वराक
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं. माती वापरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. सादुकींक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिजाव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदळाक घालूंक तांचे भितर एकल्यान विचारलें, गुरुजी, सुमुर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून परतिपाल केलो, सगळे तुजे काळजान, सगळे तुज्या आत्म्यान, सगळे तुज्या मनान आनी सगळे तुज्या बळान तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगळ्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण हाचेच सारको दुसरो आसा तो, तुजो मोग करता तसो तुजे पेल्याचो करचो. हे दोन कायद्यांचेर सगळी सुमूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. भाव भयणीनो, जुदेव लोकांक देवान कायदे दिले. तांणी मागले, तुका कितें बरें दिसता तें आमकां सांग. आनी अशें मोइजेस हे दोन फातरीचेर देवाचे उपदेश घेवन येता इस्रायल फौजेक. आनी तो दोंगरावेलो देंवन येता आसतना तो पळयता, जुदेव लोक पयलोच उपदेश तुवें आसलो तो मोडटा. एकाच देवाचो तुवें मोग करतले, ताका बोसतल्यात, ताचे भायर आनीक देव ना. मोइजेस पळयता, देवाक लोक विसरलो. तांणी आपले भांगार करून मुर्ती केली, एक पाटकुलो केलो. सवकास सवकास काळ वता वता जुदेव लोकांचे तोरा ज्यूइश लॉ 613 कायदे असतात. 613. देखून फारिजावान तो ऐकलो. बरे मनान न्हय, कुसक्या मनान हे भाशेन जेजूक विचार करता. 613 कायदे आसात पुस्तकाचेर, जुदेव कायद्या मदें. सगळ्यांत व्हडलो कायदो खंयचो? आनी जेजू ताका तापोना, रागार जायना. ताचे कुसकें मन जाण जाता, बट डज नॉट रिएक्ट. पूण सांगता, सगळ्यांत व्हडलो कायदो हो देवाचो मोग. आनीक ताकाच लागींच आसा पेल्याचो मोग. 2 dimensions of the same love. आनी भाव भयणीनो, आज मनशाचें दर दुय म्हळ्यार आमच्या लागीं तें जायना. सांगतात की बागेवन जुआंव एवांजलिस्ट शुभ वर्तमान बरयणार, जेजूच्या मोगाचो इश्ट, जेजूच्या अर्द्याचेर ताणें आपली तकली घातलेली निमाणे रात जेवणार. ताचो खंय शर्माव जाणटे पिरायेर, ही डायड ए नॅचरल डेथ. जाणटे पिरायेर 5 उतरांचो आसलो. 5 उतरां बागेवन जुआंवची ताचो शर्माव. माय चिल्ड्रन लव वन एनदर. माय चिल्ड्रन लव वन एनदर. 5 उतरांनी खंय ताचो शर्माव आसतालो. म्हज्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करात. आपले जिवीत संवसारांत यात्रा सोंपपर्यंत ताचो शर्माव, कित्याक ताका मागीर दिश्टी पडनासलें, सारकें आयकूंक येनासलें. जाणटे पिरायेर तो पावल्लो. ताचो शर्माव जावन आसलो, माय चिल्ड्रन लव वन एनदर. हांव म्हणून ह्युमन ट्रॅजिडी टुडे इज आमच्या लागीं जायना. बोथ द डायमेन्शन्स ऑफ लव. थोड्यांक देवाचें उतर आयकूंक वाचूंक बरें दिसता, पूण तें वेव्हारांत घालूंक जायना.
दुसऱ्यांक समाजांत वावर करपाची उर्बा आसा, पूण देवाचें आसणें भोगूंक आनी आत्मीक जिवितांत वाट करूंक जावंक ताचे लागीं जायना. दोनूय बाजू ह्या कायद्याची, पयलो आनी वयलो कायदो, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग, आनी दोनूय बराबर वेतात. हांव देवाचो मोग करता म्हूण इगोर्जेंत येवन अर्दें धाडयलें आनी घरांत पावलो, शेजाऱ्याक पावलो आनी दुसऱ्याचो दुयेस केलो, आमच्यांनी जिवंक जायना. क्रिस्ती जिवीत बाबा भयणीनो 3 उतरांचेर दवरलेलें आसा. सर्वीस ऑफ गॉड, सर्वीस ऑफ द नेबर, being faithful to God and faithful to our neighbor, being committed to God and committed to our neighbor. तिनूय मनांत आसूंक जाय आमचे. टू सर्व, टू बी फेथफूल एंड टू बी कमिटेड. आनी करूंक बाबा म्हणिनो आमकां व्हडल्यांतली देख जेजू थांबून आसतना बापाचो मोग आनी आपल्या पेल्याचो मोग ताणें करून दाखयलो. निमाणें रात जेवणार पुऱ्यान आपल्या शिसांचे जे आपल्याक सोडून वेतले आसले, एकलो विकतलो आसलो, एकलो नेगार वेतलो आसलो, तांचे पुऱ्यान पांय दिले. शेवटाक पुऱ्यान ताणें आपल्यांचो मोग केलो, बागेन जिवां म्हणटा. आयज घरा वयता आसतना लेट अस बी apostles, agents and ambassadors of love. आमकां एक एकल्याक देव आपयता to be apostles, like Apostle St. John, apostles of love, agents of love and ambassadors of love. हें आमी केलें. देवाचो आनी पेल्याचो मोग आमचे सवेन सदांच रुजू आसतलो. तर हीच कृपा जेजू लागीं जो आमच्या आल्ताराचेर थोड्या वेळा येतलो ताचे लागीं मागुया. भेटून एक आमी गायन गावुया. कालवाराचो योद C20 पान 30 आनी 6, C20 पेज 36. कालवाराचो योद ओरद बाबा, वेदीचे बोरो आतां जाता, तुजोच मोगाळ तो भेटोयता, ताका एक व्हडा इगरोज नाता, मोगाळ बाबा गोंयाळ मोरी, ही भेटोली मारून तुगे, ही भेटोली मारून तुगे, मोगाळ बाबा गोंयाळ मोरी, ही भेटोली मारून तुगे, ही भेटोली मारून तुगे. भयणी भावनो, हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलीं जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले खरी मोहिमे आमच्या याके पवित्र वेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रिय बापा, आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटून आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून
आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Novarazo sorbis vortu, Sorgani sosar, volia ducea voi vova, Usorgi, usorgi, usorgi tu caso esor, Sorbis foracinami, verdada casoi, usorgi, usorgi, usorgi tu casoi soi. बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगड. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंशी. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात, म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रोगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगुटया. जेजू मेलो. Jesu जिवंतलो, Jesu नव्याने थरो. बाप्पा जेजूच्या मनूचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विश्वासलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगियान बाबा, फिलीप नेरे आमचे गोंडे बाबा, सगळे यानिकी वर्गां बरोबर तेका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो धोरण मेळ्ळ्या ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर. तांकां इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजुरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. मुखार मरिये देवाची माई सांगती बेगीन धरम दोता आनी सरकणी तुका मनवल्ल्यान सगळे भोगता बरोबर सस्नज्या सुखान आमकां वांटती. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. Amen. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थनांत आमी सगळीं बराबर म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीय, तुजें नांव पवित्र, तुजें राज आमकां येवं, तुजी तुजी उशी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळमेळ पडूं दिवं नाका. पूण वायटांतल्यान आमकां वाचय. सर्वेश्वरासुर वायटांत ते आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवन शानूत रेखता.
तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरपांतली सुटय आनी स्वराखंतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोत्री आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक बळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका कोटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांका तुमची सभे आसूं. तुमचेय सव्य आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता जेजूचे जेवणांत आतां भक्तीपणी वांटू घेतली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका कळना पूण तुज्या एका तत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन गावुया. भाव भयणी आमी सगलीं D6 पान 40 D6 पेज 49. भाव भयणी आमी सगलीं सर्वेस्वराची प्रार्थुया. कोनवळे बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचोच रूपकार घेवन
स्वर्गार ताचे मोहिमेची भागीदारां आमी जावंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरोका. शेवटाक आमी गायन गावुया. जुजे वाजा आमच्या बाबा. यू 35 5 240 9. यू 35 पेज 249.